आम्ही हे रेजिग्नेशन फॅक्स करून काँग्रेसीच्या घुसमटींतल्यान मुक्त जाल्ले आसा. कारण कित्याक काय विचारतले तुम्ही? जे हांगा बसल्यात युवक, जे आम्ही आहात, हे भारतीय जनता पार्टी गेल्या 4 वर्सां धारेर धरताले. स्कॅमा एक्सपोज केली. कोणाचो एकट्याचो सपोर्ट नाशिल्लो. जे सपोर्ट करताले ते आमकां 3 आमदार विजय सरदेसाय, रोहन खंवटे आणि नरेश सावळ, जे आमचे इश्यू विधानसभेत धरताले आणि सरकाराक उक्ते पाडटाले. सो आम्ही आता ठरयले की 30 मे इनफ इज इनफ. बीजेपी अशी ऍड येताली गेल्या इलेक्शनाक, इनफ इज इनफ म्हणून. गोंय जर आमी मुखार व्हरूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता हांच्या हातान हात घालून आमकां काम करचें पडटलें. कारण आमकां काँग्रेस पक्षान केन्नाच सपोर्ट मेळना. हालींच जर सुद्दां आमी अटॅक केले तेन्ना पत्रकारांनी विचारले, अरे बाबा तुमचे रिएक्शन कितें आसा म्हाजेर? आमकां कमेंट करपाचें ना म्हणून लागलो अध्यक्ष दिल्ली विचारत. सो हातून एक स्पश्ट जाता की हे लोक बीजेपी वांगडा मॅच फिक्सिंग करतात, हातान हात घालून मॅच फिक्सिंग करतात आणि सरकाराच्या एगेन्स्ट उलयनात. गेले 4 वर्सां आमी स्कॅमा एक्सपोज केली. खूप तरेचे स्कॅमा, इफी स्कॅम, ईएचजीएस स्कॅम, अजून केस चालू आहा आणि ह्या म्हयन्यात परत ती केस येवपाची आहा. लुसोबोलिया स्कॅम, जमनेचे घोटाळे जे या आमदारांनी विधानसभेत गाजयल्यान सरकाराक उक्ते पाडले.